नमस्कार येवकार गोवा टुडेक सुयश गावणेकार। समर्पणाच्यो नाना छटा बहुविध दाखले ज्याका जशे भावले ते तशे समर्पित जाले। एकात्मता राजकीय अस्पृश्यता व्हांवली भलतेच अर्थ भावार्थ काढले। राजकीय तडजोड वादान भारावले संघी आत्मा विकून मेकळे जाले। मायभास इंग्रजीचे माध्यम जाले। जुगारी व्यसनी पर्यटनाक भुल्लुसले। जे जन संघी दुखावले ते समर्पणाक चुकले। राष्ट्रनीती वेद विवेकानंदी डोस पाजले। संद आयली ते दीन दयाळ स्वत्व विकून मेकळे झाले। उद्योग व्यवसाय देशोधडीक लागले। स्वदेशी आत्मनिर्भरतेन खुटियाळ भरले। परक्यांक बिलगले जे स्वकीय दुखावले ते समर्पणाक चुकले। सविस्तर खबरां आदी हेडलायन्स। पालिका आरक्षण प्रत्येकाच्या मनाप्रमाण जावंक शकना। मुख्यमंत्र्यान केलें स्पष्ट। पंचायतीक प्रकल्प उभारूक 50 लाख दिवपाची घोषणा। पंचाचे स्वयंपूर्ण गोंयाक खंय सहकार्य ना। पालिका आरक्षणावेल्यान विरोधकां बरोबर सत्ताधारी आमदारांची शबय। दाबोळे वास्को बायलांक 33% आरक्षण शक्य ना। आपल्याक वडोवंक कारस्थान आमदार कार्लूस पुगार। 20 मार्चाक एक वेळ पालिका वेंचणूक। 22 मार्चाक जावं येता मतमेजणी निकाल। सुत्रां सांगता 26 फेब्रुवारा सावन लागू जावं येता आचारसंहिता। 8 म्हयन्या उपरांत भारत चीन LACचे लष्करी जमवाजमव फाटी घेवंक सुरू। रक्षा मंत्र्याची संसदेत माहिती। मात राजनीतिक समझोतो जाय मेरेन गस्त सुरू जावची ना। आणि मुरगांव पालिका वाठारांत वता वता थंय कोयराचे ढिगारे। पालिकेचे कामगार 3-4 दीस जाले संपार। सरकारान DMAन विशय तडीक लावचो म्हूण मागणी। फाटले वेंचणुकेक रिझर्व्ह नाशिल्ले वॉर्ड हे वेंचणुकेक रिझर्व्ह जातात। आरक्षण प्रत्येकाच्या मनाप्रमाण जावंक शकना म्हूण मुख्यमंत्र्यान स्पश्ट केलें। पालिका आनी CCP वॉर्ड रिझर्वेशना आड सरकार पक्षांतलेच फुडारी मिडिया कडेन उलोवंक लागल्यात। कांय कडेन पंच स्वयंपूर्ण गोंयाक सहकार्य करिनात म्हूण मुख्यमंत्री उलयला। दरेक पंचायतीक कम्युनिटी प्रकल्पाक 50 लाख दिवपाची घोषणा। रिझर्वेशनाचे सगळ्याक असंतोष आहे। तुमच्याच पार्टीतले लीडर उलयतात काही गजाली ज्यो आसा सगळ्यांच्याच मना सारक्यो जायना। काही ज्यो फाटले रिझर्व जाल्ले ते आतां अनरिझर्व जातले। अनरिझर्व आसलेले रिझर्व जातले त्यानुसार जाल्ले आसा। तेंच्या कडेन दवरून हे इम्प्लिमेंट करपाचें थारायलां। प्रत्येक पंचायतीक 50 लाख दिवपाची हय प्रत्येक पंचायती खातीर आमी म्हटलां की तेंच्यांनी जे फक्त बेश्टेच 50 लाख मेळचे ना। तांच्यांनी पयलो आपलो रिपोर्ट कंप्लीट करपाक जाय। दॅट इज मस्ट। म्हणजे 100% स्वयंपूर्ण गोंय इम्प्लिमेंट जाता हे पयलीं आमकां ठरपाक जाय की हो प्रोजेक्ट म्हणजे तेंच्यांनी आमचे कडेन रिपोर्ट सबमीट केलो। दुसरो तेंच्यांनी इनोवेटीव प्रोजेक्ट दिवपाक जाय। जसो की क्रिमोटोरियम आसतले, पंचायत घर आसतले, हॉल आसतलो। तो प्रोजेक्ट आमकां स्वयंपूर्ण मित्रान सर्टिफाय करपाक जाय। दॅट इज ऑल्सो देर। तुमी तेका बायपास करून धाडूंक शकना। आनी ताज्या उपरांत आमी प्रत्येक ज्या पंचायती हे सहकार्य करतात प्रोजेक्ट फुडें व्हरता तांकां 50 लाख रुपीज आमी निश्चितच एप्रील-मे पर्यंत दिवपाचो आमचो विचार आसा। 300 कोटींतले तितूंतल्यान ही आसतली तितूंतल्यानूच प्रोविजन आसा। स्वयंपूर्ण गोंय त्या खातीर आमी 100 crores ऑफ रुपीज ह्या मुळात पंचायत आनी म्युनिसिपालिटी ह्या विशयाचेर एप्रील पर्यंत जो पर्यंत आमकां सगळो डेटा मेळना तो पर्यंत सेंट्रल सेक्टर स्किम्स आसतल्यो तो पर्यंत आमी त्या लोकां कडेन पावोवंक शकना। ताज्या खातीर पंच सरपंच हांकां आनिकूय बी इनिशिएटीव्ह घेवपाक लायल्या। तांच्या मार्फत सगळ्या लोकां पर्यंत पावोवपाक लायल्या आनी आमी 100% इम्प्लिमेंटेशन कशें जावप हाजेर फोकस केला। आनी निश्चितच एप्रील पर्यंत ताजो 100% रिजल्ट आमकां मेळपाक लागतलो हेची खात्री आसा। ह्या शेनवारा परत एकदा रिव्ह्यू हांव 191 ग्रामपंचायती कडेन व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगाच्या माध्यमांतल्यान उलयतलो। आमकां पंच आनी सरपंच हांचें सहकार्य जाय। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटान सगळ्यांत चड प्रोग्राम जे आहा पळय न्ही हे आतां पर्यंत 160 प्रोग्राम्स हे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटान इटसेल्फ सगळ्या गांवांनी मेळोन घेतलेलो आसा। ताज्या उपरांत वेटरनरी डिपार्टमेंट आसा आमचें। ताज्या उपरांत वेगवेगळी डिपार्टमेंटां आसा। सगळ्यांत लिस्ट परफॉर्मन्स हो सांगे तालुक्याचो आसा आनी सगळ्यांत बरो परफॉर्मन्स जो आसा हो आमकां म्हाका दिसता बिचोले तालुक्यान मेळ्ळो आसा।
पालिका आरक्षणावेल्यान विरोधकांबरोबर आता सत्ताधारी आमदारय आरोप करपाक लागले. दाबोळे आनी वास्को बायलांक 33% आरक्षण शक्य ना, कशें आरक्षण केलां म्हूण कार्लोसाचो आरोप. वास्कोचो आमदार म्हणटा आपल्याक फुडले वेंचणुकेक वडोवंक ते नजरेन आरक्षण केलां. शार नियोजन मंत्र्यान खंय स्पश्टीकरण दिवचें. की आमकां कोणाक कन्सल्ट करना. आय स्टँड बाय मॉमन स्टेटमेंट. आमचे फायनली ईडी मिनिस्टर बॉस आनी सीएमान काल क्लॅरिफाय केलं की सगळें सिस्टमॅटीक केलं. पूण हांव न्हू सिस्टमॅटीक कितें केलां. देट नो सिक्वन्स एट ऑल. वेरी सिक्वन्स टुडे. मारगांव ए क्लास कावन्सिल, वास्को ए क्लास कावन्सिल, मारगांव सेपरेट, वास्को सेपरेट. वॉट इज नॉनसेन्स? So you want to say that the entire reservation has been done haphazardly without taking consideration into the local politics? It's not local person. You should go as per the act. As per the act, it is 1/3 reservation, 1 point. Second is you have to distribute the 1/3. You can have 1/3 in Vasco and Dabolim. That is actually distributed. And tomorrow, if the chairperson lady is there, what happens? Right now, you must take a decision in the larger interest of the party. Even if you drop the ministry, but drop him and take over the portfolio. तुम्ही म्हणतात जाय जाल्यार कॅबिनेट मिनिस्टराक ड्रॉप करात, बट पुट द इंटरेस्ट ऑफ पार्टी अबव एव्हरीथिंग एल्स. Party, right, you're right. भारताक शिमेर शांतिकाय जाय अशें म्हणटाना इंच भूंय कोणाक दिवचे ना, तोडीस तोड आव्हान दितले अशी शिटकावणी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंगान संसदेत दिली. लष्करी पावड्यावेल्या वाटाघाटी प्रमाण LACचेर लष्करी जमवाजमव फाटीं घेवंक सुरू जाल्या. मात ठोस द्विपक्षीय समझोतो जाय मेरेन खंय गस्त सुरू जावची ना. 8 म्हयन्या उपरांत LAC वेलो तणाव निवळूंक सुरू. महत्वपूर्ण कई क्षेत्रों को चिन्हित कर हमारी सेनाएं कई पहाड़ियों के ऊपर तथा हमारे दृष्टिकोण से उपयुक्त अन्य क्षेत्रों पर भी मौजूद हैं. भारतीय सेनाएं अत्यंत बहादुरी से लद्दाख की ऊंची दुर्गम पहाड़ियों तथा कई मीटर बर्फ के बीच में भी सीमाओं की रक्षा करते हुए अडिग हैं और इसी कारण हमारा एज बना हुआ है. सभापति महोदय, हमारी सेनाओं ने इस बार भी यह साबित करके दिखाया है कि भारत की संप्रभुता एवं अखंडता की रक्षा करने में वे सदैव हर चुनौती से लड़ने के लिए तत्पर हैं और अनवरत कर रहे हैं. सभापति महोदय, पिछले वर्ष से मिलिट्री एंड डिप्लोमेटिक लेवल पर चीन के साथ हमारा संबंध बना रहा है. इस बातचीत में हमने चीन को यह बताया है कि 3 सिद्धांतों के आधार पर हम इस समस्या का समाधान चाहते हैं. फर्स्ट, दोनों पक्षों द्वारा LAC को माना जाए और उसका आदर किया जाए. दूसरा, किसी भी पक्ष द्वारा यूनिलेटरली स्टेटस को बदलने का प्रयास न किया जाए. तीसरा, सभी समझौतों का दोनों पक्षों द्वारा पूर्ण रूप से पालन किया जाए. सभापति महोदय, फ्रिक्शन क्षेत्रों में डिसएंगेजमेंट के लिए भारत का यह मत है कि 2020 की फॉरवर्ड डिप्लॉयमेंट जो एक दूसरे के बहुत नजदीक हैं वे दूर हो जाएं और दोनों सेनाएं वापस अपनी अपनी स्थायी या मान्य चौकियों पर वापस लौट गई. सभापति महोदय, बातचीत के लिए हमारी स्ट्रेटेजी तथा अप्रोच माननीय प्रधानमंत्री जी के इस दिशा निर्देश पर आधारित है कि हम अपनी 1 इंच जमीन भी किसी और को नहीं लेने देंगे. हमारे दृढ़ संकल्प का ही यह फल है कि हम समझौते की स्थिति पर पहुंच गए. इन दिशा निर्देशों के दृष्टिगत सितंबर 2020 से लगातार मिलिट्री एंड डिप्लोमेटिक लेवल पर दोनों पक्षों में कई बार बातचीत हुई है कि इस डिसएंगेजमेंट का म्यूचुअली एक्सेप्टेबल तरीका निकाला जाए. अभी तक सीनियर कमांडर्स के स्तर पर 9 राउंड्स की बातचीत हो चुकी है. राजनयिक स्तर पर भी WMCC यानी वर्किंग मैकेनिज्म फॉर कंसल्टेशन एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ इंडिया चाइना बॉर्डर अफेयर के तहत भी बैठकें होती रही हैं. सभापति महोदय, मुझे सदन को यह बताते हुए खुशी हो रही है कि हमारे इस अप्रोच तथा सस्टेन्ड टॉक्स के फलस्वरूप चीन के साथ पैंगोंग लेक के नॉर्थ एवं साउथ बैंक पर डिसएंगेजमेंट का समझौता हो गया है. 20 मार्चाक पालिका वेंचणूक आनी 26 फेब्रुवारा सावन आचारसंहिता लागू जावंक येता म्हूण सुत्रां सांगतात.
22 तारखेर एक वेळ मतमेजणी निकाल जावये. आचारसंहिता लागू जावच्या आदीं जाता तितलीं कामां तडीक लावची म्हूण खंय आमदार मंत्र्यांक फतवो. ह्यो एक बारीकसो कमर्शियल ब्रेक, रोखडेच परत मेळया. मुरगांव पालिकेचे कामगार संपार गेल्ल्यान पालिका वाठारांत वत थंय कोयराचे ढिगारे. पगार वेळार पडना, 6वें वेतन आयोगाचे अरियर्स असले प्रस्न तडीक लाग मेरेन कामाक ना म्हूण शिटकावणी. आदलो नगराध्यक्ष म्हणटा परवानगी दिल्यार ताच्या वॉर्डांतलो कोयर स्वता खर्चार उखलूंक तयार. चलना ताका खंय शार उदरगत मंत्री जबाबदार. गार्बेज कलेक्शन युडी मिस्टर करपाक नासलें. युडी मिस्टर काम कित्याक तेणे अपॉइंट आमी अपॉइंट करना एडमिनिस्ट्रेटर, तेणे अपॉइंट केला एडमिनिस्ट्रेटर. टुडे युडी मिनिस्टर शूड टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ क्लियरिंग द गार्बेज, नॉट आय. तेणे ते डिजॉल्व केले कावन्सील. आमी तें सांगलें नाका कितें एक्सटेंशन म्हणटा ताका. हो त्रास लोकांक जाता. असलो त्रास हेजे पयलीं म्हाका खंय तरी कितले दीस केन्नाच जावंक ना. हांव एज अ चेअरपर्सन आसतना त्रास जातालो, पूण आमी खंय तरी सुटावो काडटाले. हांव रिक्वेस्ट करता ऑथॉरिटी कडेन, तशेंच DMA कडेन आनी मिनिस्टरा कडेन सुद्दां की लोकां खातीर खंय तरी हेजे सुटावो काडपाची गरज आसा. तशेंच म्युन्सिपाल्टी वर्करां कडेन सुद्दां तुमी तेंच घेवन बसू नाका. मार्मगांव म्युन्सिपाल्टीची सिच्युएशन खरेंच सारकें ना. सपोज म्हाज्या वॉर्डान समज म्हाका DMAन परमिशन दिलें जाल्यार म्हाजो हांव खूद कचरो काडपाची जबाबदारी हांव घेतां. हांव अशेंच रिक्वेस्ट करता, एक्स कोण कावन्सिलर आसा, एक्स चेअरपर्सन, तेंच्यांनी इनिशिएटीव घेवन हो कचरो काडपाची गरज आसा. ताका समज ओपन केलो गार्बेज प्लांट जाल्यार हांव म्हाजे लेबर घालून, हांव म्हाजो ट्रक घालून हांव कचरो म्हाजो वॉर्ड नंबर हांव क्लीन करूंक शकता. काल सुद्दां हांव म्हाज्या वॉर्डान जेन्ना रावंड मारतलो तेन्ना हांवें पळयलो की ही जी सेग्रिगेशन पॉयंट आहा आमचो PWD बायणा, PWD क्वॉर्टर्सा कडेन बायणा भितर, जाल्यार हो सगळो रस्तो असो त्या मेरेन येयलेलो रोडाचेर. तेन्ना काल आमचे रामरथ सुद्दां वचपाचे आसले. त्या निमतान आनी आमचो कचरो रस्त्यार येयल्या कारणान लोकांची हांगासर कागाळ आसली म्हाका. ते सगळो कचरो काल 2 लेबर लावन हांवें सायडीक घेतले. आतां हांवें गाडी अरेंज केलेली आसा. परत आयज डे सेकंड परत हांवें 2 लेबर घातलेले. लेबर म्हाजे वांगडा उबे आसात, ते काम करतले. परत ते फाटी घेतले, गाडी येतले, आमी भरतले आनी व्हरतले. सो हो आमच्या एडमिनिस्ट्रेटरान किंवा आमच्या चीफ ऑफिसरान रिकवरी हा कितें आहा ती करपाची बेगीन आनी तेंचो सॅलरी घालून दिवपाची आनी तेंचो बाबड्यांचो स्ट्रायक सुटावो करपाचो. इतले मजगती आपान संपार गेल्ल्या कामगारांक तेंको दिला. ज्या लोकांनी कोरोना सारख्या वर्स्ट कंडिशनान, वर्स्ट सिच्युएशनान कोरोना वॉरियर म्हणून काम केलें, ज्या लोकांनी वास्को साफ दवरपा खातीर भरपूर मेहनत केली आनी वास्को साफ दवरलें, अशा लोकांचे जे पेमेंट रिलेटेड इश्यूज आसात, सगळे जे इश्यूज आसात ते गेले 4 दीस घेवन ते बसलात. ह्या 4 दिसांनी एकूय लोकल MLA तांच्या फुड्यान पावना. आमकां जे आमच्या वतीन आम आदमी पार्टी म्हणून जे करपाक जाय ते आमी डेफिनेटली करतले. कामगार केन्ना कामार परतता तेन्ना परतता, तो मेरेन कचरो कचरो आनी कचरो. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट. गोंयांक रिन्युवेबल एनर्जी राज्य करपाचें सरकाराचें टार्गेट. मंत्री निलेश काब्रालान हिरो मोटर्स इंडियाच्या नव्या इलेक्ट्रीक 2 व्हिलरीचें लॉन्चिंग केलें. मेड इन इंडिया आनी मेड बाय इंडिया संकल्पने खाला 3 इलेक्ट्रीक बायक लॉन्च केल्यात. कंपनीक सरकार सबसिडी दिता. गोंयांत शक्य आसा थंय रिन्युवेबल पॉवर तयार करपाचे खंय यत्न सुरू जाल्यात. Honorable Power Minister of India, Shri R.K. Singh ji has given me the go-ahead, and Secretary MNRE of Government of India has already written, and we are in the stage of signing agreement with GIZ to see the dream of Goa becoming an entire renewable energy hub, producing their own power in renewable. It's not going to happen overnight. रोखडे म्हजे स्टेटमेंट करपाक लागतले. It is not going to happen overnight, but ती आमी चालू करता. Means we are pushing this forward, a dream to see Goa produce its own power is a dream. It's not going to happen overnight. It may take 5 years, 10 years, 15 years, but we should dream to do it. So we have already started that dream. So ह्यो गोष्टी फुडें वता तेन्ना आमी म्हणलें कॉमन मॅनाकूय करपाक जाय. सो कॉमन मॅनाची रेंज जी आसा, ही रेंज जी आसा मे बी तेंचे कडेन बजेट ना की ही डायरेक्ट इलेक्ट्रिकल गाडयो घेवपाक. सो आज आमी
हिरो मोटराचे ह्यो गाडयो आसा तशेंच बाकीचे कंपनीचे आसा आमी ESLाक सांगलां कॉन्वर्जन्स ESL सांगलां की तुमी कंपनी कडेन उलया आनी गव्हर्मेंट इज रेडी टू सबसिडायज आनी गव्हर्मेंट इज रेडी टू सबसिडायज वी गेट द डीलर सबसिडी अँड सेंट्रल गव्हर्मेंट कितें सबसिडी आनी ESL सबसिडी हे म्हणून आमी पॅकेज तयार करूंक सोदता की कोणू जरी बायक जे आज आसा तेंचे कडेन टू व्हिलर सो तेणी स्क्रॅप करपाक जाय आनी आमी तांकां वी वील गिव देम अ बायक वीथ सबसिडायज रेट ती आमी आतां डिक्लेअर करूं शकना बट वी आर वर्किंग ऑन द मॉडल सो हिरो इज ऑल्सो इंटरेस्टेड इन टायिंग अप विथ अस and the entire state of Goa, we intend for the next 1 year at least 10 to 15,000 bikes as electrical bikes. And त्याच्या खातीर चार्जिंग स्टेशनां जी लागतली कित्याक बायकाक 80 किलोमिटर 110 किलोमिटर म्हणटा ते नॉर्मल युजान जाता लोक बायक व्हडल्या डिस्टन्साक गोंयांत वापरना पूण तर आसतना आमी चार्जिंग स्टेशनाचेर फोकस करता आनी जशे जशे चार्जिंग स्टेशन आमी बसयतले तशे भशेन आमी कंपनी कडेन टायप करून 15,000 बायक्स ताका गव्हर्मेंट सबसिडी आसतली. Plus ESL will also have a financial partner in giving loans to these people who want to buy a bike on an equated installment. पंडित दीनदयाळ उपाध्यायाच्या पुण्यतिथी निमतान बीजेपीन देशभर समर्पण दीस पाळ्ळो. गोंयांतय बीजेपी मंडळांनी जनसंघाचो संस्थापक वांगडी पंडित दीनदयाळ उपाध्यायाक ताचे पुण्यतिथीक आर्गां ओंपलीं. बीजेपीन पणजे बीजेपीचो एक्स सर्व्हिसमॅन सेल जाहीर केलो. दीनदयाळाच्या पुण्यतिथीक समर्पण दिसाच्या निमतान बीजेपीच्या फुडाऱ्यांनी ताचे शिकवणीचो उगडास काडलो. उनके विचार आज भी उतने ही प्रासंगिक है जितने तब थे और आने वाले समय में भी उतने ही आवश्यक रहेंगे. सामाजिक जीवन में एक नेता को कैसा होना चाहिए, भारत के लोकतंत्र और मूल्यों को कैसे जीना चाहिए, दीनदयाल जी इसके भी बहुत बड़ा उदाहरण है. आज दुनिया देख रही है कि इस महापुरुष के विचारों का ये ग्लो कैसे पूरे भारत में अपनी चमक बिखेर रहा है. ज्यांच्यांनी भारतीय जनसंघाचें काम खूब फुडें व्हेलें, पार्टीची ध्येय धोरणां कशा पद्दतीन आसपाक जाय आनी भारतीय जनता पार्टीचो प्रखर राष्ट्रवाद कितें, राष्ट्रवाद हो प्रखर राष्ट्रवाद ज्यांच्या भितर आशिल्ले अशे थोर भारतीय जनसंघाचे तेन्नाचे आमचे नेते पंडित दीनदयाळ उपाध्यायजी हांची आज पुण्यतिथी आसा. जे आमचे आर्मी आसत, नेवीन आनी एअरफोर्स हातून काम करणारे आमचे भाव जे आसात त्यांचो एक वेगळो सेल, कारण तांकां सगळ्याच जाणांक भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारा संदर्भात आपुलकी आसा. 1 रँक 1 पेन्शन आसत, तांकां एक वेगळी प्रतिश्ठा आसत ह्या समाजा भितर, कारण आमी खऱ्या अर्थान सगळे देशभरान शांत सुशागाद असतात पण खऱ्या अर्थान आमचे रक्षण करपी ते सगळेच जण आसात आनी ताका लागून पार्टीन ठरयल्लें आसा की तेंचे एक एक्स सर्व्हिसमॅन सेल आमी करप अशें. जे मार्गदर्शन आमकां तेणें दाखयल्लें तेन्ना निस्वार्थपणाने केल्ले कामां तेच निस्वार्थपणाने आमी सगळे करीत येयल्ले आसा आनी तशें करीत दवरतले. जामावलेचो गुलाल कोविडाक लागून रद्द. फक्त धर्मीक कार्यावळी जातल्यो. लोकांनी दर्शनाक येवचे, गर्दी करचे न्ही म्हूण देवस्थानाचो उलो. बड्डें 4 कोटीचें हॉटमिक्स काम आमदारान सुरू केलें. पारशा खाजनगुंड बांदाची दुरुस्ती आनी नितळसाणीचें काम आमदारान सुरू केलां. सोऱ्याच्यो बाटल्यो फोडपी मस्ती करतल्यांचेर खंय एक्शन जातली. गोंयभरच्यो एक खबरो. अंदूचो गुलाल आसतो आमी नामबाबाचो प्रसाद घेवन आनी सगळ्यां कडेन कन्सल्ट करून रद्द करपाचो ठरयला. पोरूं गुलाल जाल्लो पूण पोरूं गुलाल जाले बरोबर लॉकडावन जावन हे लॉकडावन अजून पर्यंत तशें अजून निवळ्ळें ना. आतां कमी जालां पूण अजून तशें निवळ्ळें ना. त्या खातीर आमी ते आनी रिस्क नाका बाबा गुलाला कडेन आयले लोक, कित्याक भावीक म्हणटा ते दामबाबाचो गुलाल केन्ना चुकयनात. हजारांनी लोक थंय येतात आनी थंय कांयच जावचें न्ही आनी थंय सोशल डिस्टन्सिंगूय करप आमकां शक्य ना इतले लोक आयले जाल्यार. म्हणून आमी हो देवा विचारूनच निर्णय घेतिल्लो आसा. तेन्ना हांव भाविकां कडेन मागतां की तुमी देवा भेटे येवचें पूण
वेगवेगळे अशे एक बरोबर गर्दी करून थंय बाबा परत थंय आनी कितें परिणाम ताजो जालो अशें आनी जावपा नाका. आमी 4 कोटीचें काम वॉर्ड नंबर 6, 8, 9 आनी 10 हाजे सगळे इंटरनल रुल्स हॉट मिक्स करपाचें काम सुरवात केल्लें. आमी हें काम प्रवीण नाईक जो आमचो वॉर्ड नंबर 6चो कॅन्डिडेट जावपाचो आहा ताजे हातान नाल्ल फोडून हें काम सुरवात केलें. हे ज्यो मॅची जाल्यो हांगा एक पयर फुटबॉल टोर्नामेंट जालो. फुटबॉल टोर्नामेंटाक पुलिसांनी वचून जे खेळटाले तांकां एथिस्ट मारले दांड्यांनी. फुटबॉल म्हणटा तो आज एक फुटबॉल खेळप म्हणल्यार एक क्रायम करप अशें कितें तरी सरकार एक एटमॉस्फियर फातोर्डान क्रिएट करपाक सोदता. पयलीं आपले बोल्सांतले बोल्सान कांय हात घालनात आनी दुसरो कोण घालता जाल्यार हांचे दोळे फुटतात. बानाची देखरेख करपाक म्हणजे साफ सफाई करपाक WRD डिपार्टमेंटान आमी एक काम आयच्यान सुरू करता की हेच्या फुडें हो कचरो दिसता खंयच्याच सायटीक म्हणजे स्टार्टींग फ्रॉम एंड पर्यंत कसल्याच तरेचो कचरो ना कागद दिसचे पडले ना प्लास्टीक दिसची पडली ना बियरेच्यो बाटल्यो ना उदकाच्यो बाटल्यो. इवन जी झाडां झुडपां जी वाडल्यात ती सुद्दां साफ जातली. आणि हे काम सुरू जालें पळय फक्त पावसान एक 2-3 म्हयने गॅप आसतलो. आसा बरो पण दवरप बरो म्हणजे क्लीन दवरप स्वच्छ दवरप. ताजेर तुमी कितें मागता जें काम तुमकां दिता तें काम तुमी म्हाका खात्री आहा तुमी काम करपी मनशां आहात. हांवें सांगपाची गरज ना. एकच सांगता की केन्नाय जरी कोणूय येयलो जाल्यार दिसपाक जाय की बांद सारको लीप आसा. पूण एन्जॉय करात पण ते करता आसतना बानाची डागडुजी राखात क्लिनलीनेस राखात. आणि जर येदा कदाचित कोणी मस्ती करपाचो प्रयत्न केलो जाल्यार तेजी गय केली वतना हांव पुलिसीक डेपोर्ट करतलो. पुलिसी सांगतलो जे मस्ती करतात तांकां घालात जीपी घेवन वतात. शेकड्यांनी वर्सां उपरांत अयोध्येंत रामाचें भव्य मंदिर उभारपाचो वावर सुरू जाला. राम मंदिर न्यासान देशभरांतल्यान मंदिराक देणगी एकठांय करूंक राम रथयात्रा सुरू केल्या. गोंयांतय सध्या रामरथाचे पथक वेगवेगळ्या शारा वाठारांनी भोंवतात. गोंयकारांचोय मंदिर निधीक बरे पैकी रिस्पॉन्स मेळटा. बुलेटीन सोंपतना पळोवया वास्को रामरथाची मिरवणूक. हे बुलेटीन इतल्यार सोंपता. लायव्ह खबरांक फॉलो करात प्रुडंटाची वेबसायट, ट्विटर, फेसबुक ॲप, टाटा स्कायचो ॲप आणि जिओ TV ॲप. 4 चौकांत मास्क घालात, डिस्टन्स राखात. कीप वॉचिंग प्रुडंट. देव बरें करूं. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.